प्रितीच्या भाव तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 44 ते 50 पर्यंत. Luke chapter 1 verses 46 to 56. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या देवा तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरनेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. हय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटीता. हीण ओलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. प्रितीच्या भाव आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता मोरयेचें एक तुस गीत. आनी तें गीत केन्ना म्हणटा ती केन्ना ही उतरां उलयता ती जेन्ना ही खबर मेवता तिका आंजबोडव्या गाब्रिएला कडसून की ती आतां गर्भेस जाल्या म्हणून आनी एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आसा म्हणून ती उठोन नाजरेत गांवांतल्यान जुद्याच्या गांवांत वता. थंयसर एलिझाबेथाक मेवता आनी काल आमी वाचलां एलिझाबेथ तिका कितें उतरां उलयता, तिका वाखाणटा, तिका नोमान म्हणटा. आनी जेन्ना ही उतरां आंकवार मोरी आयकता तेन्ना ती आतां पोर्तिपार करून आयच्या शिवर्तमानान ती ही उतरां उलयता. आमी म्हणटा तिका आमी आयज म्हणटा मोरयेचें तुस गीत. आनी भाव भयणीनो, आयज आंकवार ह्या देवाच्या उतरान आमी कितें वाचता. ह्या 2 वडींचेर आमी आमचो नियाळ करुया. मोरयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, ती म्हणटा देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. भाव भयणीनो, मोरयेचो सोरवंडार कोण आसलो? मोरयेचो सोरवंडार आसलो तिचो पूत जेजू. जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो? जेजू ह्या संवसारान आख्या मनशा कुळाची सोरवण करपाक, आमचें तारण करपाक. आनी भाव भयणीनो, आंकवार मोरी जी आतां जेजूक ह्या संवसारान जोन दिता, ती पवित्र आत्म्या उदेशी जोन दिता. पूण जेजू आतां खुर्सार मरपाचो आसलो तेन्ना जेन्ना ही उतरां उलयता ती पवित्र आत्म्या उदेशी उलयता. ती म्हणटा देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. कित्याक काय मुरगोडटा? कित्याक पवित्र आत्मा तिका सांगता हो जो पूत तिच्या कुसव्यान आसा, हो जो जेजू तिच्या कुसव्यान आसा, हो जो जेजू तिच्या कुसव्यान आतां गर्भेस जाल्या, तो जेजू आख्या मनशा कुळाची सोरवण करतलो, तिजी सोरवण करतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान येता, कोणूय येता ह्या संवसारान, आमी पातकी सारकी येता. कित्याक आमी आदामाच्या पातकान ती जल्मता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमी पातक करिनासतना आमी पातकी जाता. आतां आमकां जाय गरज जेजूचेर भावार दवरपाक. आमकां जाय जेजूच्या रोगताचेर भावार दवरपाक. आमकां जाय हें तारण आमकां फावो जावपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता जुवांचे 14 वडीन वोडसो तो कितें म्हणटा? 14 विस्वोर वोडसो कितें म्हणटा तो? तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट
सत आनी जिवीत जो कोण म्हजे कडेन येता तो ताज्यान बापा कडेन वचूंक जाता. म्हणजे देवा कडेन वचोंक जाय जाल्यार आमच्यान जेजू कडेन वचोंकूच जाय. आनी भाव भयणीनो, जेजू कडेन वचोंक जाय म्हणजे कितें? जेजू आमचे आमी हात घातलो जाता, आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ धरता, ताणें आमकां खुर्सार कितें केलां, ताणें आपलें रोगत वारोयलां, त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी तें उतर सत मानता. आमी केन्ना पळोवंक ना जेजू खुर्सार मरता तो, पूण आमी तें उतर आमी वाचता आनी ताचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना की आमी एक नवी रोचना जाता. तेच भाशेन आंकवार मरी जी आयज उतरां म्हणटा, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा, कित्याक ती जाण आसली तिजो पूत एक दीस, ती नको आसली, तिका आजून कळोंक नासलें, पूण पवित्र आत्म्या उदेशीन ती जाणो ती म्हणटा की म्हजो पूत म्हजेर धारण करतलो, म्हाका ही सरवण दितलो जेन्ना तो खुर्सार मरतलो. आयज भाव भयणीनो, आमी आंकवार मोरे देवाक आमी आर्गान वाखाण दिवया. आंकवार मोरये पासत आमी देवाक आर्गान वाखाण दिवया जेजू पासत, कित्याक आंकवार मोरयेन वय मोडलें, जेजू ह्या संवसारान येयलो, जेजू खुर्सार गेलो, आमचें मरण मेलो आनी आमचें ताळोवन केलें आनी आमची सरवण केली. आयज भाव भयणीनो, आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या, आमी आयज आमचें तारण जालां, आमी खरेंच भावार्थी जाल्या. आतां पवित्र आत्म्यो आमच्या सांगाता, पवित्र आत्म्यो आमचे भितर जियेता, आमची कूड जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आनी आमचो संबंद देवाशी घट जाला. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करया आनी खरेंच एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी फुडें सरया. ही क्रिस्ती जिवीत, भावार्थी जिवीत, देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरून पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारून आमी आयज एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज आमी फुडें सरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.